गोंयांतल्या मराठी आनी कोंकणी शाळांचो वर्सा भितर दर्जो वाडोवन त्यो इंग्लीश शाळां परस बऱ्यो करतलो अशी घोशणा मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकारान बिरेस्तारा कुडचिरे मावळिंगे केली. सेकंड लेफ्टनंट जयेंद्र राणी स्कुलाच्या उक्तावण सुवाळ्यात पर्रीकार उलयतालो. 10 परस चड विद्यार्थी आशिल्ल्यो सरकारी शाळा बंद करच्यो न्हय अशी मागणी उपसभापती अनंत शेट्टीन उलोवपांत केली. तुमच्या भुरग्यांना कोंकणी मराठी शिकले तांकां खंयच तुमकां कमी पण पडूंक दिवचें ना. पळया वर्सां भितर कितें फरक पडटा. एका वर्सा भितर हांव वैयक्तीक स्वता इंटरेस्ट घेवन गोंयच्या मराठी आनी कोंकणी शाळांचो दर्जो हो इंग्लीश शाळा पेक्षा बरो करतलो अशी गॅरंटी. 10 एक हें आसा 15च्या पेक्षा सुद्दां 10 ते वयर जर संख्या आसली जायत आनी त्या हितून जर त्या गांवांत आनी घेना जाल्यार त्या गांवचे भुशार त्या गांवांत खंय तरी एक आदर्श निर्माण करून दिवपाचें माध्यम किंवा त्या शाळेच्या माध्यमांतून ज्यो गजाली ज्यो घडटा त्यो बंद जावच्यो न्हू. शेनवारा सावन एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशनाच्या 22 वर्सां सकयच्या फुटबॉल सर्तीक सुरवात जाता. भारताची पयली मॅच शेनवारा लेबनाना बरोबर मस्कटात जातली. जे लालपेकलुवाच्या फुडारपण आनी कोच आर्थूर पापासाच्या मार्गदर्शना खाला भारताचो युवा पंगड ह्या सर्ती खातीर बरोच उमेदीन आसा. डेम्पो स्पोर्ट्स क्लबाचो रोमियो फर्नांडीस आनी पैलान एरोजाचो प्रथमेश मावळींकार हे उदेंते गोंयकार ह्या पंगडात आसात. भारतीय युवा फुटबॉल पंगडाचो कोच म्हूण ऑस्ट्रेलियन फुटबॉल कोच आर्थर पापासान कांय सप्तकां फाटीं ताबो घेतला. 32 वर्सांच्या ह्या कोचान 22 वर्सां सकयल्या भारतीय पंगडांतल्या खेळगड्यांचेर एक प्रकारची जादूच केल्या. दिल्ली आनी दुबय शिबिरां घेतल्या उपरांत आतां हो पंगड ओमानाक पावला. शेनवारा भारतीय पंगडाची लेबना वांगडा पयली मॅच जातली. भारतीय पंगडाच्या गटांत इराक, UAE, तुर्कमेनिस्तान आनी ओमानाचो आस्पाव आसा. भारतीय पंगडाच्या खेळगड्यां मदीं मुखेल कोच आर्थर पापासान कांय बदल घडोवन हाडल्यात. AIFF वेबसायटीक दिल्ल्या मुलाखतींत पापास म्हणटा, फाटल्या 2 सप्तकांत भारतीय खेळगड्यांच्या खेळांत बरोच बदल जाला. बॉलाचेर चडांत चड वेळ नियंत्रण दवरपा खातीर वेगळीच स्टायल विकसीत करपाचो यत्न केला. योग्य संदीची वाट पळयत पाशेंस काडपाचो ह्या स्टायलींत आस्पाव आसा. फुटबॉल खेळांत दिसान दीस बदल जायत आसा. अशा वेळार योग्य तो निर्णय घेवपाक तरणाट्या खेळगड्यांक शिकोवप खूब म्हत्वाचें आसा. खेळाची ही नवी पद्दत 2 सप्तकांत शिकोवप शक्य ना. त्या खातीर पोन्न्या आनी नव्या पद्दतीन समतोल राखप खूब गरजेचें आसा. आमच्या खेळगड्यांची सद्याची जी परिस्थिती आसा ती आपणे विचारांत घेतल्या. खेळाची प्रॅक्टीस आनी प्रॅक्टीस मॅचींतल्यान आपणाक भुरग्यांची प्रवृत्ती समजल्या. भारतीय पंगडाचो कॅप्टन जे पापासच्या कोचिंगान बरोच प्रभावीत जाला. जे फुडलो बायचुंग भुतिया जावं येता. जे म्हणटा, नव्या खेळ पद्दतीचो आमकां फुडारांत बरोच लाव जातलो. खेळाच्या नव्या पद्दतींत डिफेन्साचेर चड भर दितात. एकाच दिसान ह्या नव्या पद्दतींत खेळप शक्य ना, मात आमी आतां मेरेन खेळांत बरोच बदल केला. तो बरोच बुदवंत आनी सगळ्यांची काळजी घेवपी आसा. खंयचीय गजाल ताका रोखडीच कळटा. ताणें खेळगड्यां मदीं आत्मविश्वास जागयला. खंयच्या गजालींक प्राधान्य दिवपाचें हें ताका बेस बरें खबर आसा. डेपो ज्युनियर्सा खातीर बऱ्यापैकी गोल करपी रोमियो फर्नांडीसाक ह्या सर्तींत बरो खेळ करपाची संद आसा. प्रथमेश मावळींकारान बरो खेळ केल्यार ताका मुखार सिनियर गटांत संद मेळूं येता. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट मिडिया. तुमकां ह्यो खबरो चुकल्या आसत जाल्यार आमच्या www.prudentmedia.in वेबसायट वा ट्विटर अकावंट प्रुडंट गोवा वा www.facebook.com/prudentmedia ह्या फेसबूक अकावंटाचेर मेळटल्यो. इत्यादी खबरांची तर हांगाच सोंपता. पळयत रावात प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.